पहिले म्हणतात ते विचारूंक सोदता हांव की सरकारा कडेन जी भाजपाचें सरकार आसा सेंट्रलाक आनी गोंयांत तुमी विचारला ते भाशेन सिलिंडराची प्रायस वाडयल्या म्हणून इफ आय एम नॉट मिस्टेकन 60 रुपीज प्रायस वाडिल्ली आसा गॅस सिलिंडराचेर प्रायस आशिल्ली खंय तरी 867 आतां इनी आनी वाडयल्या 60 रुपया आनी आतां जाल्ली आसा 927 म्हळ्यार म्हाका विचारूंक जाय हे भाजपाचे जे मंत्री आसा लिडर्स आसा हांकां तुमच्या घरांत तुमी गॅसीचेर रांदून जेवता तो तुमी पयलेचे भाशेन प्रिमिटिव्ह टायम्स चुलीचेर जेवता म्हणून तुमकां चिमटे येना अरे दीस इज हांव हे कंडेम करता दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल वॉट इज रॉंग विथ द सरकार अरे गॅस सिलिंडर इज नॉट अ लग्जरी फर्स्ट थिंग द गव्हर्मेंट शूड नो गॅस सिलिंडर इज नॉट अ लग्जरी जावं तो हायर इन्कमाचो मनीस जावं मिडल मॅन जावं वो गरीबांतलो गरीब जावं आयज प्रत्येक घरांनी गॅस सिलिंडर आसा आनी आयज ती लग्जरी नासतना एक नेसेसिटी जावन आसा आनी तितूंत तुमी ताजे वाड करीत आसा अरे एक टायम आशिल्लो जेन्ना हांव काँग्रेसाची महिला अध्यक्ष आशिल्ली ताज्या पयलीं यूथ प्रेसिडेंट आशिल्ली तेन्ना खंय तरी आमचे सरकार तेन्ना हांव आशिल्लें काँग्रेस तेन्ना 400 रुपया सिलिंडर आशिल्लो आनी 15 कितें 20 रुपयान सिलिंडर म्हारग केल्लो म्हणून हे भाजपाचे गोंयचे सोड गोंयच्यो महिला सोड बीजेपीच्यो सेंट्रलाच्यो तांची ती स्मृती इराणी आशिल्ली ती नाटकी ते ड्रामा क्वीन ती जी युनियन मिनिस्टर आशिल्ली तिणी जाल्यार स्वता रस्त्यार येवन ब्लॉक केल्ले मरे दिल्ली आनी ती सिलिंडर घेवन बशिल्ली आनी तेणी कितें म्हणिल्लें बहुत हुई महंगाई की मार अब की बाद मोदी सरकार वो तिणी ट्रोल केलो तांकां इलेक्शना खातीर मागीर आनी कितें म्हणलें तिणें हाय हाय ये महंगाई तुझे मौत क्यों नहीं आई असले तेणी धर्ण दवरिल्ले आनी तेणी स्लोगन्स घातिल्ले आयज ती स्मृती इराणी खंय आसा आयज निर्मला सीतारामन म्हणटा ती एक फायनान्स मिनिस्टर आसा बायली जावन बायलांकनी कळना अरे मनीस जोडटलो कितें आयज सगल्यां कडेन गव्हर्मेंट जॉब ना सगळे पेजात ना सगळे बिझनस काडना गरीबांतलो गरीब लोक आसा मरे ते जोडटले कितें तुमी म्हणटात सरकार बायलांकनी विडोवांकनी स्कीम दिता म्हणून हाऊसवायफांनी एक सायडीन तुमी 2000 दितात दुसरे सायडीन तुमी 5000 सक करतात तांचे ब्लड सक करतात तशें लायटीचे बील सिलिंडराचे बील उदकाचे बील कॉमोडिटीज एसेसरी सगळे म्हारग केल्या दाळ पोतान भाजी म्हारग केल्ली आसा खंय कितें चल्लां सरकाराक विचारूंक सोदता आर द बीजेपी मिनिस्टर्स एंड MLAs हू आर देर इन गोवा आर यू ऑल डेफ एंड डम तुमकां आयकूंक येना रे म्हारगाय वाडल्या म्हणून तुमी डम कितें आसा रे गोंय असेंब्ली चलता मरे गोंय असेंब्ली चालू आसा कितें चल्लां वी आर फेड अप आमी जाल्यार सिलिंडर तकलेर दवरून धरना केली आमी प्रोटेस्ट केलो आमी भजी काडली च्या करून लोकांक दिली पूण ह्या सरकाराक कांयच कळना वायट दिसपा लागला निशेध करता कित्याक हेंचे कडेन इव्हेंट साजरो करपाक कोट्यांनी पयशे आसा बीजेपी कडेन आनी कोणेय ना म्हणचे कोट्यांनी तांचे सेंट्रल लिडर येता तेन्ना कोट्यांनी पयशे म्हणटात ते इव्हेंट आमकां इव्हेंट नाका आमकां चूल जाय पेटलेली गरीबाची अरे तुमी कितें करूंक सोदता पयलेच्या भाशेन आमकां बायल्यो खंय रांदताल्यो सिलिंडर बीन नाशिल्ले चूल आनी मूल घेवन बसताली चूल कडेन आतां तुमी ते प्रिमिटिव्ह टायमार आमकां व्हरपाक सोदता पुरो इनाफ इज इनाफ म्हणून सोदता हांव बीजेपी सरकार कडेन सीएमान हेजेर दखल घेवपाक जाय सीएमान हेजेर चिंतपाक जाय अदरवायज and I fail to know whether these people have been sponsored free cylinders, the BJP guys. Are you all sponsored? Why you all are not talking? The BJP Mahila have to come on the street. The BJP Yuva Mandal also have to come because this is not about politics. This is not about political party. This is not about BJP, Congress or any party. This is about गोंयकार. गोंयकाराचे पोटाक चिमटे उपारला सो मागता मातशे तुम्ही सबसिडी दिता म्हणून सांगिल्ले मरे बीजेपीने इलेक्शन टायमार गॅस सिलिंडराची सबसिडी दितली आनी आतां तुमी रेव्हेन्यू जनरेट करपाक म्हाका पडना दुसऱ्या कडेन म्हाका गोंयचे लागला प्रमोद सावंतान जाता तितले बेगीन रिलीफ दिवची वा रिवॉर्ड करचे म्हारगाय इतली चडिल्ली आसा ताजेर तेणे इंट्रस्ट घेवचो हितूंत ह्या मुद्द्याचेर चड करून कित्याक आय एम नॉट टॉकिंग एज एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो आय एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ लॅक्स ऑफ वुमन ऑफ गोवा देव बरें करूं.